सो येवकार तुमकां पोरतून आयज आमी पोरतून आमच्या वॉर्ड नंबर 2 आसा जो आमच्या सरपंचाचो वॉर्ड. सो काल तुम्ही पळयल्यात तशेंच पळय आमी आमच्या जी आसगांव आरजी टीम आसा आसगांव बादे आरजी टीम तेंच्यांनी एक व्हिडिओ एक्सपोज केलेलो जी इलिगलिटी हांगा चल्ल्या जी बोरवेल इलिगली हेंच्यांनी खणलेली जावं बांदलेली. सो तेजेर आमी इश्यूचेर आवाज काडलेलो आणि तशेंच आमच्या पंचायतीक आमी कळयले सांगलेले की बाबा हो इश्यू ह्या वॉर्ड नंबर 2 हांगासर चलता तुज्या वॉर्डान जाता. सो हेजेर तूं जाता इतली बेगीन एक्शन घे म्हणून. सो मागीर जेन्ना आमी पंचायतीक कळय तेन्ना पंचायतीन आमकां एश्युरन्स दिले की आमी हेजेर जाता इतले बेगीन एक्शन घेता आनी ते दुसरे दिसाच येयले तेंचे इन्स्पेक्ट केले सगळे पळयले आनी तेंकां ऑर्डर दिली सरपंचान की हे जाता इतले बेगीन तुमी काम बंद करा आनी हे सगळे मोडा म्हणून कित्याक तुमकां परमिशन ना कसलें तेंकां WRDचे परमिशन नासलें जावं पंचायतीन तेंकां परमिशन दिवंक नासलें. सो आतां कितें जालां पंचायतीन आपलो कितें प्रोसिजर तो केलो आनी ते गेले. मागीर फुडें कितें काल रातीक आमकां अशें कळोन येयलें की हेंकां नोटीस सर्व केलेली आसा पंचायतीन शोकोनरी आनी सगळे तेंचे मोडपाचे ते बोरवेल मोडपाचे सगळे तेंच्या पंचायतीन आपलें काम केलेलें आसा आनी हे पंचायतीचो कायदो जावं पंचायतीचो जो ऑर्डर आसा तो ह्या बिल्डर लॉबीन आयकपाक जाय आसली मानपाक जाय आसली. सो आयज कितें जालां ते बिल्डर लॉबीक जो हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तेका पडलेले ना. तो मागीर सरपंच कोणूय आसूं जावं पंचायत बॉडी कोणूय आसूं जर ते आमचे पंचायत बॉडीक जावं सरपंचाक जर मानताले जाल्यार ते हे काम फुडें एक्सटेंड करचे नासले वाडोवचे नासले. काल रातीक हेंच्यांनी परतून कितें केलें बोरवेल जी तेंच्यांनी पायपां घातल्या पायपां घालून तेंच्यांनी दवरले आनी आयज ते काल रातीक तेंच्यांनी सायडीनसून गुण्यांनी कन्स्ट्रक्ट केलें आमचे गुण्यांनी बांदकाम केलें. सो मागीर आमकां तेन्ना कळोन येयलें तेन्ना आमी येयले ऑन द स्पॉट जाता तितले बेगीन आमच्या हांगासरले भावान नेबर तेंच्यांनी सांगलें सो आमी येयले आनी तेजेर व्हिडिओ काडलेलो आसा. सो आमी तुमकां जाय जाल्यार तो व्हिडिओ दाखयता तो व्हिडिओ दाखयता. सो तुमी पळोवंक शकता हे काम काल रातचें रियलिटी पळया कशें बांदकाम चालू आसलें हें कशें बांदताले पळय हे कालची रियलिटी हे फॅक्ट आनी ट्रूथ हे काल चलतालें पळय हे कन्स्ट्रक्शन आनी हे काल बांदकाम चालू आसलें. मागीर कितें जालें आतां लोक सारके फ्युरियस जाले आमी हे जाले कितें आमकां जाय आसलें हे एक्सचेंज जावपाक जायना हे वाडपाक जायना खंय तरी बंदी जावपाक जाय हे डिमॉलिश जावपाक जाय कित्याक पंचायत हांगा येयल्ली पंचायत बॉडी येयल्ली सरपंच येयले सगळे जाण येयले आनी आयज सरपंच हांगा येवन सरपंचान सगळे हेंकां सांगोन जर सरपंचाक हे सरपंचाचे जर आयकना जाल्यार आयज आमच्या गांवच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता सरपंचाचो व्हॅल्यू कितें आमच्या हिसपान जाल्यार क्वेश्चन मार्क आमकांय खबर ना सरपंचाचो व्हॅल्यू कितें. जर सरपंच हांगा येयला आनी सरपंचाक जर हे सगळें आपलें इन्स्ट्रक्शन तेंकां दिल्लें जाल्यार ते हे करून ते पाळली ना जाल्यार लोकांनी जाणा जावन घेवचें आनी लोकांनी आपल्या तकलेन फीट करचें कितें तें. सो आमच्यो डिमांड इतलोच आसा की जी बोरवेल हांगासर जाल्या ती स्वयंपूर आख्खी काडून उडोवची निकळची तिची जी पायपां भितर घातल्या ती सगळीच काडची आनी तितून कॉन्क्रीट घालची. आमच्या प्रेझेंट आमच्या फुड्यान ही आमी मागणी आमच्या पंचायती कडेन दवरलेली पूण आयज आमी जेन्ना येयले तेन्ना आयज कितें केलां हेंच्यांनी फक्त सर भोंवतणी ते काल पळय तेंच्यांनी बांदकाम केलें ते काडून उडयलां काडलां आनी ते सायडीक दवरलां. सो हेजेर आतां तेंकां आमकां कळोन येता की अशें की तेंकां एक टायम कळलेलें आसतलें आमी येतले म्हणून आमी दाखयतले म्हणून जावं व्हिडिओ काडटले ओ कितें ओ आमी नको कोणें तेंकां सांगलां ओ कितें कित्याक आमच्या नजरेन आनी आमी आमच्या हे शेजारी आहा तेंच्या भावांक सगळ्यांक विचारले पंचायत बॉडीक हांगा येवंक ना मे बी पंचायतीचो हेंकां फोन येयला आसतलो अशें कितें जावंक शकता. सो आनीक ऑप्शन दुसरें ना. सो हितून इतलेंच कळोन येता की हे जे काळ घडला जी बोरवेल जाल्या ही इतल्या बेगीन आनी इतल्या सोंपेपणी हे काडूंक सोदिनात आनी हेजेर आमचे पंचायत आनी जो सरपंच आसा तेजेरूय लक्ष ना. तेणे टोटली हे केला दुर्लक्ष केलेलें आसा तेका पडलेंच ना. आतां जर तेका पडलेलें गांवचें ह्या आमचे हांगा नेबरींग जी घरां रावता तेंचे जर पडलेलें जाल्यार हेजेर जाता इतली बेगीन एक्शन जावपाची. कित्याक एक्शन जावंक ना कित्याक पंचायत फेल जाता येयल्ले फावटी पंचायत फेल पडटा
आणि बो करून हो जो सरपंच आसा आमचो तो प्रत्येक फावटी फेल जाता असले गजालींक. बिल्ड लॉबीचे जेन्ना इश्यू येता तेन्ना हो प्रत्येक फावटी फेल पडटा. हे आमीच म्हणना, सगळे लोकूच म्हणटात, आख्खो गांवचो लोकूय म्हणटा. तेणें दाखोवचें तो एक टायम त्या खुर्चेर बसता सरपंच म्हणून. पूण म्हाजे हिसपान आनी आमच्या हिसपान जाल्यार तूं फेल जालोलो आसा. कित्याक जितले फावटी तुज्या कडेन आमी प्रश्न मांडटात तुज्या कडेन ते तोडको येयना. कसलोच तोडको तुज्या कडेन आसना, तेजें सोल्युशन तुज्या कडेन ना. सो तूं टोटल फेलियर एज अ बींग सरपंच. यू आर फेल्ड. तूं फेल पडलेलो आसा. आनी आमची मागणी आसा, स्ट्रॉंग मागणी आसा, जी पंचायत बॉडी आसा तसोच हे सरपंचा कडेन. तुज्या कडेन जर ही पंचायत सांबाळूंक जायना, हे लोकांचे मुद्दे आनी लोकांचे इश्यू जर तुज्या कडेन सॉल्व करूंक जायना जाल्यार तूं त्या सरपंचाचे पदवेक लायकीचो ना. तुवें म्हाज्या हिसपान ती खुर्ची सोडपाची आनी दुसऱ्या कोणाक दिवपी ते हे करपाक, फुडें चलोवपाक. कोण तरी एक टायम दुसरो सरपंच जावन एक टायम गांवचे बरें चित्ता आसतलो. जर तुका असले गांवचे लोकांचे पडलेले आनी तूं चित्तालो गांवचे जाल्यार तूं असो बगर फेल जावचो नासलो. सो आमी इतलेंच मागता की लोकांनी चिंतचें आनी जी पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी चिंतचें. आनी आमी परतून तुका एकदां सांगता की तूं फेल जालो आसा. तुज्या कडेन ती केपेबिलिटी ना सरपंचाची लायकीची. सो तूं म्हाज्या हिसपान सरपंचाचे पोस्ट आवले देंवलेलो बरो आनी दुसऱ्या कोणाक दिलेलो बरो. सो तशेंच आमी आतां आमचे गांवचे भाव आसा तेंच्या कडेन आमी जाण घेवया की तेंचे कितें आसा पॉयंट ऑफ व्यू ह्या जे प्रकार घडला तेज्या वरसून. सो आतां आमी ह्या आमची हांगासर माय आसा तिच्या कडल्यान जाण घेवया. सो तिका कितें म्हणपाचें? म्हाका फकत बाबा काय नाका, आमकां इल्लें उदक दियात आनी तांकां दिला तर तुमी जाल्यार आमकांय दियात आनी काय नाका. इतलेंच मागता, आमकां त्रास करिनाका नातरांक म्हज्या. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज आमी आसगांव आहा वॉर्ड नंबर 2 हो आमचो आसगांवचो सरपंच आहा हनुमान तेंच्या वॉर्डार आहा. आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे 2-3 दीस जाले आमचे भुरगे हांगा वावुरता ते पळयता न्हू सगळ्याक बोरवेल हें ते मारतना. एक्चुअली 2019 आमच्या भुरग्यांनी बोरवेल नाका आसगांवान तेज्यो बांयो सुकता पूण रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. तरी आसतना हे ज्यो बिल्डर लॉबी आहा आमच्या गोंयकारांक तर जाय जाल्यार तांकां ते मारूंकूच दिना कशेंच. पूण हे बिल्डर लॉबी आहा ती पंचायतीक मेळोन हे सगळीं कामां चालू केल्लीं आहा. आयज आतां 2 दीस जाले आतां बोरवेल मारले हांगा. कितें पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें आसतना कशें मारलें. आतां पळय तो कंपाऊंड ना पूण आमच्या हे शेजारी हांगा लोकलांक कळोन येयलें की हांगा बोरवेल मारता म्हणून. नाजाल्यार तें कशेंच कळपाक ना. इवन पंचायतीक पळोवन सुद्दां तेंच्यांनी पायपां घातलीं. पायपां घालून तेंचे रातची बांदकाम केलें. आयज सांजचें आमी येतले म्हणून तेंच्यांनी परत आतां सांजचें डिसमेंटल करून दवरलां. हें टेम्पररी पायपां काडूंक ना. कितें पायपां काडूंक ना. पसून तर पयलें जाल्यार पायपां घातलें तशी दिसता. कितें आमकां हे लोकांक नाका हांगाल्या शेजाऱ्यांक. कित्याक ही पळय कितली एजीची भुरगीं ही आहा आमची बायलां आहा ती पळया. दादले आमकां त्रास जायना, आमी उठले कामाक वयतले. कितें ती दिसभर घरा आसता तेंकां सगळ्या कामाक उठले की उदीक जाय. हांगा कितलींच वर्सां जालीं ह्या वॉर्डार उदीक येयना. कितें सरपंच आमचो बडायक्यो मारता पूण उदीक येयना. कितें जाल्यार हेंकां तर तुमी बोरवेल मारूंक दिना जाल्यार ही बोरवेल हे कशें मारता बिल्डर लॉबी. इन्स्पेक्शन केलें आसतना पंचायतीन तरी ते काम कशें चालू दवरता. म्हणजे हितून पंचायत तांकां आमच्या तोंडार येवन सांगता की तुमी बाबा काम बंद करा. कितें आनी आमी गेले की परत चालू करा. आतां तो पायप काड म्हणून सांगल्यार पायप ते काडपाचे पळय बोरवेला काम कंप्लीट जाल्लें. तें बांदकाम नाय केलें आतां. कितें ओन्ली तेंच्यानी पायप जॉयन करपाचे आनी वयर घेता. फाल्यां ते कंपाऊंड बांदतले. हे आमचे सगळे भुरगे कामाक वयता. दिसभर हांगा रावंक शकना. कितें तर आमच्या लोकांची आमच्या शेजाऱ्यांची लोकांची मागणी आहे की ते जे पायप घातला हेंच्यान ते पायप लोकांच्या प्रेझेन्सान शेजाऱ्यांचे काडूंक जाय आनी ताका कंप्लीट कॉन्क्रीट घालूंक जाय. ह्या आमच्या ही पळय कितली एजीची बायलां आहा पळय तांकां आयज राती झेम पडना रातच्यो. कित्याक उदीक ना. आतांच ती हय त्रास काडटा व्हडी पळय. तांकां चलोंक सुद्दां सारकें जायना. खंय वयतली उदकाक. हे सरपंचान मातशें तरी तकली उजार करूंक जाय की नाका. वोट तेंच्या खुस्तार तूं सरपंच जालाय मरे. वोटींग तेंच्या खुस्तार घेतलाय मरे तुवें. ती खुर्ची पळय तुका दिल्या पळय तेंच्यांनी न्हू. आनी नांवूय तुजें हनुमान. कितें रे नांवां देवाची दवरतात आनी कामां कसलीं करतात रे तुमी. त्या सरपंचाक तुका सांगता तूं यो आनी हे फाल्यांच्या फाल्यां हें काम बंद कर. कळ्ळें न्हू. आनी दुसऱ्या कामाक तुमी हें करतात तें पाड घातलेलीच आहा तुमी. आख्ख्या आसगांव काबार केल्लेच आहा तुमी. कळ्ळें न्हू. पूण हेजे लोकांच्या फुड्यान
या आणि कॉन्क्रीट घाल. तुमका सिमेंट कॉन्क्रीट तर जाय जाल्यार हांव दितां, कळ्ळें न्हू. आमी आरजी टीम आमी तुका दितां फाल्यां सकाळीं सुद्दां जाय जाल्यार, कळ्ळें न्हू. तुका हें ना तें ना सांगपाची गरज ना, तें घालूंकय जाय येता आमी. पूण हें काम कित्याक हेंचें दूख आमच्यान पळोवंक जायना, कळ्ळें न्हू. ह्या बायलांचे दूख जाणट्यांचे पळोवंक जायना. ते आतां आपले सोड आपल्या नातरांक कशें मेळटलें काय म्हणटा उदीक, तेंच्यानी त्रास काडले काय, तेंची आख्खे लायफ गेले. आतां तेंचे भुरग्यांचे कितें आनी तेंच्या नातरांचे कितें. तर मागता हांव हे पंचायती कडेन हनुमंता कडेन, मिस्टर हनुमंत मातशें हेजेर लक्ष दी. तुका मात तरी मनीसपण तर आहा न्हू. जाल्यार लोकांक तर तुमी आमच्या लोकलांक तर बाय मारूंक दिनात, जाल्यार रेझोल्युशन घेतल्यार त्या रेझोल्युशनाचो फायदो कितें. तुका तर ते एबीसीडी कांयच कळना पंचायतीन. तूं पंचायतीच्या लायकीचो नाही न्हू सरपंच जावपाचो. तूच चित. तूं तर आमच्या सारको लोकल आसलय आनी तुका हे त्रास काडचे पडले. तूं कितें उतरां उलय, हीच उतरां येतली आसली म्हणटा तुज्या तोंडान. आतां तूं सेकंड टर्म सरपंच आहाय मरे. तेजो पावर तुज्या वांगडा सगळे भोंवता, जांक तूं फुडलो MLA जावपाचो ते आमकां सगळे खबर आहा. पूण सद्या पयलीं लोकांक, ज्या लोकांनी तुका वोट मारला पळय न्हू, कितें तेंकां 1% तरी फायदो करून दी. आनी ह्या लोकांक अशें रोडो नाका. दुसरे फावट तुका ते वोट न्हू, तुका श्राप सोडटले ते. तेंकां तर उदकाक तूं अशें त्रास करशी, अशें बोर वेल मारून दिशी इल्लीगल. लिगली कितें करा तुमी, आमी तुमकां कांयच आडयना, पूण हय इल्लीगल. आनी इतल्या लोकांचो सगळ्यांचो टायम वेस्ट करून 3-4 दीस जाले हे बाबा भुरगे वावुरता. कित्याक आमी म्हणून आयजूच येयले. 3-4 दीस जाले हे वावुरता भुरगे, तेंचो हो टायम पिड्यार करूं नाका. देव बरें करूं. मॅडम आता तुम्हीच सांगा, तुमच्या सरपंचाक सांगा, कळ्ळें न्हू. कितें तुम्ही तेका इतलो करून निवडून हाडलाय, कळ्ळें न्हू. अजून ताका तुमी तेका कांयच उतरां दिवंक नात, कांयच हें करूंक ना. कितें तुमकां उदकाक कितले त्रास जाता, इतले त्रास आसतना हे आतां हे तेंकां बोरवेल मारूंक दितात म्हणून पांय पडले ना. कित्याक तुमी येयल्यात, पळयल्यात आनी गेल्यात तुमी. कितें तुमी कांयच कॉन्क्रीट एक्शन घेवंक ना. तुमच्या नोटीस कडेन फाल्यां काय तेंची NOC दिवंक जाय आनी कितें दिवंक जाय. पंचायती कडेन सगळें असलें इल्लीगल करून का तुमकां उदीक ना आनी ते उदकांक मजा मारता, कशें जातलें. लोकलांक रोडोवन ज्या मनशांनी तुका विश्वास ठेवून ह्या सरपंचाक सरपंच केल्यात तुवें, 2 टर्म जाले, जाल्यार तुमकां ह्या सरपंचाक 1-2 उतरां सांग तूं की बाबा आपणाक कशें त्रास जाता पळय, इतल्या वर्सांक उदीक येयना आनी हे तर आनीक तर परत तरी बोरवेल जायत न्हू, जाल्यार उदकाक कशी पादेशाक जातली न्हू. हे ह्या आमच्या सरपंचाक सांग. हेजेर सांग उलय. आतां उदक येना आमकां आनी एक बोर बांदले जाल्यार आमकां सारकेंच उदक येचें ना. आमचे खूब हाल जातले. आतां आमचें जायना बाबा उदक हाडपाक माथ्यार धरून. आमचे आतां एजी प्रमाणे पूण ती वेगळी एक्शन घेता, ती वेगळीची वेगळी बंद करपाक बरोबर. हांव नातालीन उलयतां. आमकां उदकूच येयना, कोण टीम जालो आमकां उदकूच येयना. आमी आतां उदकाक पादेशी जाता. केन्ना उदका टँकर येतलो, केन्ना टँकर येतलो, आमी देवा भाशेन आमी वाट पळयता. टँकर येयलो की देव येयलो म्हण आमी सजमता. आमकां उदकूच मेळना. हे फ्युचराक आमकां तुवें हे भाशेन पळोवचें आनी उदक दिवचें. ही बोरवेल मातशें तुवें पळोवन घेवचें आनी तुवें बंद करचें. हेजें एक्शन मातशें तुवें घेवचें आमच्या मागण्यांनी. आमचे हे आलपय आतां आमकां बाबा उदक हाडूंक जायना, आदले भशेन आमकां काम करूंक जायना. आमची नातरां हे फ्युचराक हे नातरांकूय बावड्यांक बरे भशेन खुशाल आवय बापायचे उदकाचे हितून आसूं बावडी. आमच्या मागण्यांनी आमी मायन पायन आमकां बाट घेवन दवरला, सगळें घेवन दवरला. उदकाकूच आमी पादेशे जाता न्हू, पयश्याक वो कित्याक. आमी तुमकां कांय मागना, पयशे मागना, कांय मागना. आमी फकत तुमकां पिवपाक गेले उदक मागता. उदकूच तुवें मिल्या आमकां बरे भशेन दिवचें आनी बरे भशेन ही बोरवेल बंद करची जाता तितले बेगीन. देव बरें करूं. बोरवेल आसत जाल्यार आमचें उदक बांयचें सुकतलें. ओके.